Speaker sir, question number 2B. 2B. Speaker sir, operation is regarding the rescue operations by lifeguards on the beaches of Goa. Anik Speaker sir, ya Sarkaran, this government has spent 226 crores, 83 lakhs, 41,435 rupees on beach safety and security contract from March 2020 to March 2024. This contract was to provide safety and security to visitors at various beaches and water bodies, including waterfalls. Speaker sir, after spending 226 crores, there were 56 drowning deaths, 56 log mele. These deaths occurred from 2022 till May 2024 as per the reply given to me. Ata, the reply to Aniek Mugele Unstarred LAQ 147 dated today, it states that the current beach lifeguard contract ended on 30th June. 30th June or contract kabar zalo. And you have said that you have extended till such time new tender is finalized. Ata, department, are you happy with the performance of the contractor to whom 226 crores was paid, 56 persons drowned at various locations where lifeguards were deployed, very clear, where lifeguards were deployed, and the drowning happened where the lifeguards were not at the incident site. Jenna, this is reality. Why did the tourism department did not take steps, the first supplementary, to invite fresh tenders when they were aware that the contract was supposed to get over on 30th June? Why so much morgue for Drishti? Supplementary. Speaker sir, Honorable Opposition Leader and the Prashna Gala Drishti Chair. I will just give a background of how Drishti came in. 2008 सुमार स्पीकर सर जेन्ना टुरिजम चालू जाताले आनी वयर वताले ऑनरेबल मेंबर बाब दिगंबर कामत तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी मिकी पाचेको तेन्ना टुरिजम मिनिस्टर आशिल्लो. त्या टायमार टुरिस्ट अरायवल इन द स्टेट वॉज रफली अबाउट 25 lakhs. आणि त्या वर्साक एकूच वर्साक ते 2 वर्सां तेन्ना तांणी काडले द ड्रावनींग केसीस वे व्हेरी हाय, रफली 200+. त्या टायमार दृश्टीक घेवन when the tender was called out, Drishti got the tender and तेन्नाच्यान 2008च्यान दृश्टीक तो टेंडर मेळ्ळो. दृश्टीन तो 5 वर्सां स्पीकर सर टेंडर एज पर कमिटमेंट केलो आनी तातूंत खूब त्रुटी आशिल्ल्यो. एक म्हणल्यार दे वर डुईंग लायफ गार्डिंग बट ऑल लायफ गार्डिंग इक्विपमेंट्स बाय सप्लायड बाय द गव्हर्मेंट. सो ताज्या खातीर ती सारकें नाशिल्ल्यान त्रुटी आसा त्यो काडून नेक्स्ट टेंडर जेन्ना आयलो परत दृश्टी जेन्ना क्वॉलिफाय जाली 2014 तेन्ना कॉम्प्रिहेन्सिवली आमचे लायफ गार्ड्स सगळे घालपाक आनी कॉम्प्रिहेन्सीव सगळी बीच सांबाळपाक तांच्या कडेन तेन्ना टेंडर दिल्लो आशिल्लो. द टायम पिरियड वॉज 5 years स्पीकर सर. आनी त्या 5 वर्सांक 2014 ते 2019 ह्या 5 वर्सांक तांणी दे हॅव डन देअर पार्ट एज फार एज कॉन्ट्रॅक्ट इज कन्सर्न. 2019 सोंपतकर स्पीकर सर तांकां एक्सटेन्शन दिल्लें गेलें. तेन्ना एक्सटेन्शन पयले 6 म्हयने दिले, मागीर 2.5 वर्सां दिले. वो सरकार जेन्ना आयला स्पीकर सर तेन्ना ऑलरेडी दे वर इन दॅट पर्टिक्युलर एक्सटेंडेड पिरियड वेरीन द सेम एग्रीमेंट विच वॉज सायन्ड इन 2014, द क्लॉज 6 ऑफ द एग्रीमेंट विच इज रिफर्ड इन दॅट, द गव्हर्मेंट हॅड द पावर्स अलॉंग विथ देम टू एक्सटेंड दॅट पर्टिक्युलर एग्रीमेंट. एक आमी समजून घेवपाक जाय स्पीकर सर, दृश्टीचो विशय आनी लायफ गार्डिंग, I think they have been doing a commendable job as far as Goa is concerned. And what concept they started in 2008 then with the then government, म्हाका दिसता स्पीकर सर आज लायफ गार्डिंग बऱ्या तरेन जावंक लागिल्लें आसा. आतां प्रश्न येता स्पीकर सर, वॉट इज द फायनान्शियल आउटगो आनी वॉट इज द ड्रावनींग विजावीज लायफ सेवींग. स्पीकर सर रिकॉर्डा प्रमाणेच लायफ सेवींग पयलें सांगता हांव. टोटल लायफ जे सेव केले इन द लास्ट 3-4 years, total life saved स्पीकर सर in the last 4 years, हांव समज तुका 2008च्यान दिलो जाल्यार रफली 1237 lives have been saved.
But if I go by the last 5 years data from 2020 to 2024, roughly 300 odd lives have been saved, Speaker sir, which has been 300 नी. जवळजवळ 400 lives have been saved in the last 4.5 years. आता Speaker sir drowning येता. Drowning येतगर Speaker sir, there are couple of ways which we are. जो दृष्टीक टायमिंग आम्ही टेंडरा प्रमाणे दिला, एग्रीमेंट साइन केला, इज फ्रॉम 7 AM to 7 PM. जय जवळजवळ 450 लाईफ गार्ड कवरिंग रफली 41 बीच स्ट्रेचेस अँड 2 वॉटरफॉल्स, एक दूधसागर, एक मय. हे सोडले स्पीकर सर जाल्यार टोटल बीच स्ट्रेच 41 बीच स्ट्रेचीस जे आमी नॉर्थ आणि साऊथ आमी कवर जे करतात, तातूंतल्यान 7 AM to 7 PM समज सोडले जाल्यार चडशे जे डेथ्स जाल्या विच वी हॅव बीन डुईंग आर आयदर बिफोर 7 AM or after 7 PM which has been recorded. आता डेथ जाता असताना तातूंत 3 तरेचे डेथ्स आसा स्पीकर सर. One is by drowning. Because sir, मंत्री नहीं, हांव दिता मरे. अरे you Allow be me to very talk, no, specific. Yuri. I will You give are you- just moving around in circles. No, Just be I'm very answering to specific. I'm answering to your- Why was this tender when you knew that there were 56 deaths that have happened, and there is an incident? There are incidents where lifeguards were not there, where they were supposed to be. Speaker sir, Speaker sir, lifeguards- after, in spite of that, you are talking about the life saved. What about the lifeguards- deaths that happened? Why did you renew? Very specific. Why did you renew when you knew? In the past, you were also very. अरे very simple. Because answer दी ना. स्पीकर दोन सर, हजारा आठा काढी ना काही. ताका 56 फिगर खंयच्यान मेळ्ळा तो हांव नकळो. म्हज्या प्रमाणे जो फिगर आमी जो घेतला विच इज ड्रावनिंग इज 2020 had 6 cases, 21 had 9 cases, 22 had 6 cases, 23 had 6 cases, 24 had 2 cases. आणि हातून स्पीकर सर बॉडी रिट्रायवल म्हणजे दर्यांतल्यान जी मेळिल्ली आसा दॅट इज नॉट ड्रावनिंग. कोणे तरी उडी मारल्यान ती दर्यांतल्यान दॅट इज नॉट ड्रावनिंग. Because, sir, ती found on the shore. Let me complete. Speaker sir, I am on my feet now. एक आन्सर Allow me to reply मरे. उलय न्ही, तू काढ न्ही प्रश्न, तू सगळे प्रश्न काढ. स्पीकर सर, हातून जी ड्रावनिंग आसा ती ड्रावनिंग नंबर्स हांवें तुका सांगिल्ल्या विच इज 9 + 6 15 21 27 29 केसीस हॅव बीन देअर ऑफ ड्रावनिंग. आता स्पीकर सर हातून एक इन्सिडंट असो आसा की जंय डेंजरस स्पॉट ते लायफ गार्डर्स ना, केरी रॉकी एरिया, येदो व्हडलो बोर्ड मारला हिंदी आनी इंग्लिशीन की हांगा वचनाका, तुमी कांयच करनाका. 24-30 जाणांचो ग्रूप वता त्या रॉकी एरियेन. थंय मनीस तांकां सांगता वचनाका, बोर्ड घाला म्हणून. उरिल्ले लोक वतात सायडीक, 4 जाण थंय सेल्फी काडपाक वता. दुर्दैवान त्याच टायमार ल्हार येता आनी ते 4 जाणांक घेवन वता. आतां कितें करपाचें हातून? म्हणजे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ती नाच. मागीर आपूण वतलो रफ वॉटर्सान आणि सरकारान हांगा धरतले. दृश्टी आय विल बी ऑन रिकॉर्ड स्पीकर सर. द वर्क विच दे हॅव बीन डुईंग इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, वी हॅव टू कमेंड द लायफ सेविंग दॅट दे हॅव डन. कॅमेराज ऑन 40 टावर्स 40 कॅमेराज घाल्ले आसा टू हॅव ऑल राउंड मुवमेंट विथ 50 मीटर विजिबिलिटी. आता नवो टेंडर काडटा आसतना स्पीकर सर वी रियलायज वॉट वॉज द गॅप. 2014 जेन्ना घेतिल्लो तेन्ना टेक्नॉलॉजी नाशिल्ली. मरे टेंडर कित्या रिन्यू केला ना तो सांग आता स्पीकर सर माझे बोस ना, तुझ्या भितर तर मरे. I'm giving you own reply. replying to my अरे what did I ask you? What did you ask me? There is still seconds. Why did you not renew? Why did you tender जो पड आसलो तो काबार जालो न्हू. आता तू पड रिप्लाय दिता, तू सांगता की only 29 deaths. You look at your annexure A. In annexure A you have said in the year 22 there are 16 deaths. In the year 23, there are 33 deaths. In the year 24, there is 7 deaths. This comes up to 56. आता स्पीकर सर ताका परत सांगता हांव. Deaths found on the sea is the thing which we have given, not drowning. Sir, deaths which are found the on the reply seashore given to are the me- ones which are given to you. Okay, मरे राव रे माचे सबर करो. Cases of drowning deaths. This is your annexure. What does this say? Cases of drowning deaths. Very simple. In the year 2022, 16 deaths. In the year 2023, 33 deaths. In the year 2024, 7 deaths. This is your statement. स्पीकर सर, मंत्रीन सांगपा जाय प्रश्न स्पीकर सर, ना एक मिनिट ताका ताजेर. स्पीकर सर अनवॉन्टेडली रॉंग उलयता म्हणून म्हाका आय वॉन्ट टू करेक्ट हिम. I will place this on the table of the House. स्पीकर सर 2022 ड्रावनिंग 10 बॉडी रिट्रिवल्स म्हणजे कितें दर्यार मेळ्यो. उडी ड्रावनिंग जालें ना तांणी थंय दर्यार मेळ्ळ्या 16. तुजेच 16 फिगर. 23 तुवें फिगर सांगला म्हाका 24. तुजो सारको आसा. ड्रावनिंग
18 body retrievals. 24 and speaker sir, 7 body retrievals आणि 2 drowning. सारखे आसा? I'm giving him the breakup. तू नाका आशिल्ले कर नाका drowning आणि body retrieval. All together reply रे घे 33 दाखव. Speaker sir, annexure A, ताणे वाचचो. We have taken report from the respective police stations with the breakup, and then we have seen how much drowning we have done in that. तातून drowning कितल्यो केसी आशिल्ल्यो. कलंगूट police station 8, तातून clear दवरिल्ले आसा मरे. अरे बाबा मंत्री बाब, I am placing this. You see, नहीं, Kalangut police station, 8 number people died. Anjuna 1, Penne 4, Kunkolim 1, Kankon 2. This is of the year 2022. Sodaza, Ike. एक तू अनेक्षर दिल तातूंतल्यो तूं विचारता घे मरे. अनेक्षर दिल तातूंतल्योच Yeah, check कर. There is Yes, sir, I am with the same annexure A. मंत्री I अजून am with the पहिलो same प्रश्नाचो मुगेलो जो Sir, leader of पहिलो opposition, प्रश्न जो Pushpa आहे. Gupta. First, this is स्पीकर सर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिंपली वाचना आसतना घुसपाक सोदता एनेक्शर म्हज्या कडेन आसा आय एम अगेन टेलिंग हिम जो रिपोर्ट आनी रिकॉर्ड दिता इज ऑफ रिस्पेक्टिव्ह पुलीस स्टेशन फाल्यां तो म्हाका म्हणटलो मागीर सर्टिफाय कोणे केले काय म्हणून Speaker sir, हांव cross police talk. stationच्या रिकॉर्डान अरे, स्पीकर he's सर ऑपोजिशन लीडर ऐकून घ्या पहिले ऐक तरी मरे उलोवंक जाय म्हणून उलोवप अरे बाबा स्पीकर ऑपोजिशन लीडर ऐकून घ्या पहिले मिनिस्टर आन्सर We are talking about drowning and we are talking about body retrieval. A plus B is the answer to the police station. A जी drowning case असा so no यो related to दृष्टी जर drowning जाल्यो आता यो केन्ना जाल्यो यो 7च्या पयलीं जाल्या ना 7च्या मागीर जाल्या 7 ते 7 इज दृष्टीचो टायमिंग आणि वो रिकॉर्डर आसा तो म्हजो रिकॉर्ड न्हय वो रिकॉर्ड घेवन केल्लो आशिल्लो तोच रिकॉर्ड हांव सकाळ वाचून सांगता सर मुखेलमंत्री को ती पेज आहे सर एक मिनिट बसून घे म्हाका हितून एकूच Opposition leader बसून घे. दिसता खबर आहा. बसून घे. स्पीकर सर हांव एकूच कन्फ्युजन मातसो मिनिस्टर बस म्हाका कन्फ्युजन ह्यो पुलीस स्टेशना वयल्यो ड्रावनींग डेथ आसा म्हणून ह्यो ज्यो बायन पडोन आनी खंयसर ज्यो ड्रावनींग अरे डेथ आहा केस अरे बाबा स्पीकर सर हो आन्सर मार्क तेणे दिला इट इज पार्ट ऑफ हिज एनेक्शन कित बायन बीन मुट्टाय ऐक रे, पण बरे I don't dispute it. You- I don't dispute it. दिस We are not disputing that figure. you are just now you are I am saying at giving him the 29 breakup, that speaker Speaker, sir sir. I Opposition leader, opposition sir पहिलो प्रश्नाचा अजून जाप दिल ना Speaker Why? sir, police station Why? दिले. पुलीस स्टेशन रे why didn't he तातून ताका body मंत्री बाब Opposition leader. you are still not answered the first Uri question. Answering Alimau the first question only. अरे एक टू You are confused. You are confused. I and you are am not confusing. confused. Opposition leader. You ask a pointed Clear. question Now, and give I a am pointed not answer. confused. Speaker sir, मंत्री और घुसपायता. घुसपायता, Speaker sir, हांवें कित्याक मुखेलमंत्री घुसपायता? लो reply हा. Oh. Cases of हांवें drowning. कित्याक घुसपायता? Cases एक given by the मिनिट. tourism minister. Minister, This is a reply Minister, एक given by मिनिट. tourism minister. वकीत घुसपायत म्हणटा. मिनिस्टर एक मिनिट Speaker sir, अरे Speaker sir. तुम्ही असे जर Speaker उलयत sir. रावल्यात न्ही प्रश्न Speaker जातले sir. कशे हांव एकूच मिनिटान सोंपयता एकूच मिनिटान सोंपयता ताच्या Yes. पयल्या प्रश्नाक स्पीकर सर ड्रावनींग म्हणजे कितें दर्यान पेंवपाक गेल्लो ड्रावन जालो आनी बॉडी रिट्रिवल म्हणजे कितें खंय तरी बॉडी पडिल्ली ती दर्यार आयली दोन वेगळ्यो गोष्टी पुलीस स्टेशनान जो रिपोर्ट दिला तो पुलीस स्टेशनाचो रिपोर्ट आमी शेअर केला आणि त्याच पुलीस स्टेशनाचो रिपोर्ट इयर वायज हांवें टुरिझम डिपार्टमेंटाचो हांव तुका शेअर करून सांगता मागीर Speaker sir. नेक्स्ट क्वेश्चन दुसरो प्रश्न विचार Speaker तुझा sir, प्रश्न. जे tourism दुसरा प्रश्न. minister has still not said why this particular contract जो आहलो in spite of lifeguard थिंगा आसू नाही जाग्यार जे आसपाक जाय आशिल्ले ते जाग्यार नाही थिंगा डेथ जाले ओ 700 कितले मनशां साल्वार केले तो उलयता मेले कित्याक लायफगार्ड नाही म्हणून आणि हो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केस केलो अजून कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक रिन्यू केलो when they knew and there were cases of deaths why did he renew this येस ते पहिले सांग मातशें स्पीकर सर बसून घे स्पीकर सर डेथ जे जाता ते आमी वचून तांकां उदकान धुकलना तुमी मरा रे म्हणून जे जाता त्यो जाल्यो आतां इन्सिडेंटल ज्यो डेथ्स जाल्या वी रिग्रेट द डेथ्स आमचे टुरिझमाकूय त्रास जाता regret मरे, good, good. That you regret, good. बस मातशें आतां दॅट इज वाय स्पीकर सर लायफ गार्ड्स आर केप्ट आता लायफ गार्डान जे जवळ जवळ 400 लोक वाचयले तो कमेंडेबल म्हणचो ना सोडून दी मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन स्पीकर सर आम्ही जेन्ना एग्रीमेंटा प्रमाणे एज पर क्लॉज 6 ऑफ द एग्रीमेंट आम्ही एक्सटेंशन दिले
Simultaneously, last 1.5 years, comprehensively, we are working on ensuring that we have the best lifeguarding system in place. तातून टेक्नॉलॉजी 2014 नाशिल्ली, बाकीच्यो गजाल्यो नाशिल्ल्यो. आतां एक एडॉप्ट करून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स करून when we are seeing the world moving in a different line, आमकांय दिसता की लायफ गार्डिंग should be at that particular level. आनी नवो टेंडर आतां काडपाचो प्रयत्न जाता इतल्या बेगीन आमचो आसा. ना, केन्ना? तो एकदा भायर सरलो नेक्स्ट 3 म्हयन्या भितर. 3 म्हयन्या Expenditure- हे दिसालो तुका नो क्रॉस मधीर आन्सर कंप्लीट जाऊ दी. EFC जावन टेंडर जावन स्पीकर सर आमकां अशें दिसता स्पीकर सर की हाकाच सामकें पडला म्हणून 40 आमदारां भितर कोस्टल एमएलए जे आसा बरें, तांची कळ आमकां खबर आसा. बरें. ते उलयतात आमच्या कडेन, आमी तांच्या कडेन उलयतात एंड वी वॉन्ट टू एन्श्युअर द बेस्ट सर्विसीस देर. हेल्प करा, खंयचे कितें खंय काडा. अरे स्पीकर सर तेणे तुमचो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न तुझो. पयल लास्ट प्रश्न विचारा. सेकंड सप्लिमेंटरी स्पीकर सर जाले. लास्ट प्रश्न विचारा. कितको रे ओ पयल आन्सर दीत थिंगा 3 म्हयन्यान सेकंड सप्लिमेंटरी मुगेलो स्पीकर सर. I had asked in sub question E, मातशें आयक, in sub question E, unstarred LAQ 147, dated today, about the copies of inspection reports conducted by the department pertaining to availability of worthiness, fitness of all the equipments, gadgets, vessels, boats in the last 5 years. Your reply you have given me in annexure E, of which you have said in the year 2020 there was one inspection. In North Goa, South Goa report to Indilna. In 2022, you carried out inspections in North and South. In 2023, the inspections were carried out in South Goa and Center. And that's shocking choice, Speaker sir. Tourism Department ale je observation hai. Towers do not have proper storage to secure rescue items. Where will these rescue items be stored? No on CCTV uloitalo. No CCTV cameras covering up to swim zone. Why were your CCTV cameras installed? Jet skis have been provided, not registered under the necessary provision. No demarcation of swim zone. As per tourism policy, 50 jet ski aspak jay ashille, 40 ashille, 17 cholna ahले. Proper record of equipments and gears maintained by the beach lifeguard vendor is not available. Speaker sir, jenna inspection jale 31 jeeps were supposed to be there. 18 ashille, 18 13 cholnai, damaged. Now I want to ask you that whether, specific dusra question, whether any deductions, penalties were levied on the contractor for not complying with the scope of work as of tender. I have your scope of work. As per your scope of work, all these things had to be there. Your tourism department went for an inspection, noted all these observations. Jenna bill pass kele, ye cutting zala, if you have doile zala, te floor of the house galche, ye dusre supplementary. स्पीकर सर, एनेक्चर ई तो वाचता आसतना ताणेंच मान्य केलें की टुरिजम डिपार्टमेंटान पिन पॉयंट केलें म्हणून. नाल्यार म्हणटलो आशिल्लो पिन पॉयंटूच करुना, पण एटलीस्ट टुरिजम डिपार्टमेंट इज दे आर डुईंग देयर वर्क रायटली म्हणून तरी ताणेंच म्हणलें. आतां स्पीकर सर, ताणें कॉन्क्लुजन काडटकर रिकमेंडेशनूय पळोवपाची गरज आशिल्ली. वाचल्या 429/C इन द सेम एनेक्चर. वाच. अरे I वाचिल रे. काय बिनाक रे, I वाचिल रे. You read that. Your inspection report says these were not there at the place. No, that is your. Yeah, that is so what- you are that is- paying you him, Have to, you you are have to agree, Speaker sir. Leader of opposition has to agree that tourism department has identified what the lapses were. This was done in April 2022. Every year, Speaker sir, PWD, NIWS, Department of Tourism, आमचो बाकीचे थोडे ऑफिशियल्स हांकां सगळ्यांक GTDCचे घेवन वी डू इन्स्पेक्शन्स एवरी इयर ऑफ द इक्विपमेंट दॅट दे हॅव एंड दे हॅव परचेज. दॅट इज द सिरियसनेस वी आर शोईंग. आनी ताज्या खातीर जेन्ना हे सारकें नाशिल्लें सारकें आशिल्लें तातूंत आमी रिकमेंडेशनूय दिलें. ते त्याच नेक्स्ट पेजीर आसा, तुज्या ती वाचना जाल्यार ती वाच, मागीर वाच. आनी स्पीकर सर, स्पीकर सर, कंप्लीट हाज्या प्रमाणे स्पीकर सर, वॉट एवर रिपोर्ट एज कम ताज्या प्रमाणे टेंडर जेन्ना आमी आतां नवो वता, वॉट एवर ड्यू डिडक्शन्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन इन दीस, वी वील एन्श्युअर दॅट इज एक्शन इज टेकन ऑन दीस पर्टिक्युलर थिंग. आमकां फ्री बीज खंय दिवपाचें ना कोणाक. जे ड्यू आसा ते दितले, जे ड्यू ना ते दिवचे ना. नाल्यार हो रिपोर्ट आमी जो क्लियर दवरला ताजेर व्हेरी क्लॅरिटी आमी ट्रान्सपरंटली दवरला. सारकें ना, करेक्ट करा. करेक्ट आसा, बरें आसा. पूण इन्स्पेक्शन्स एवरी इयर ड्युली वी आर डुईंग. समवेअर इन एप्रील मे वी डू इट एवरी इयर.
Speaker sir, मंत्रीन उत्तर दिला की डिडक्शन आणि पेनल्टी you have not put. You're still extending him. These are reports of 3 years, 2020, 21, 22, 23. You're renewing, Yes, sir. paying the contractor तो समज किती सांगता न्ही ताणे म्हाका 256 पेपर crores. I will recheck with the department and come back to it. You deduct it. You deduct last. You Let have him share paid- the point, Speaker sir. ताणे सांगला ते तथ्य असा. We will definitely look at deduction. There is no issue about it. तिसरे supplementary. Other Speaker sir, I have a reply from the tourism department, LAQ 2B, at sub question E. So yeah, E. You have said, same 2B, today's 2B. You have said that the drowning deaths in the absence of lifeguard is nil. Zero. म्हणजे lifeguard, absence of lifeguard is nil. Now, I want to ask you very specifically, Speaker sir, how many of these drowning deaths actually happened when the lifeguards were not present at the incident site and the reasons for the absence of the lifeguard? You have said nil. So do you stick by the answer that your department has given? स्पीकर सर ताजो स्पेसिफीक क्वेश्चन ताणें असो गुणांक घाल्लो की म्हाका नील सांगचें पडलें की ताजे आमचे प्रमाणे 7 AM to 7 PM लायफ गार्ड ना सदांच प्रेजेंट आसता एबसेंट नासता सदांच प्रेजेंट आसता त्या टायमिंगार नील एंड आय स्टँड बाय इट तुजो जो टायम आसा बिफोर 7 AM एंड आफ्टर 7 PM तुज्या सब क्वेश्चनान फर्स्ट सांगलें मरे उत्तर आता परत तो घुसपावन प्रश्न इतलो घुसपावन घाल्लो स्पीकर सर की हांवें येस म्हणिल्लें हांव कॉन्ट्रडिक्ट रिप्लाय आय एम व्हेरी क्लियर स्पीकर सर लायफ गार्डाच्या टायमिंगा प्रमाणे 7 AM to 7 PM जो दिल्लो आसा ताज्या मागीर फक्त बीच सेफ्टी पेट्रोल भोंवतात आनी पयले जे सकाळी 7 ते सांजे 7 आसता त्या टायमार इन्सिडंट जावना आनी तेन्ना एबसेंट लायफ गार्ड नाशिल्लो स्पीकर सर जो मंत्री सांगता की आन्सर नील जालें why I'm trying to tell you is because I want to table on the floor of the house of the reply, same question I Home Department answering Ailla. And it is very clear that deaths of drowning deaths have occurred in the absence of lifeguards, 7 people. In which beach? In the absence of lifeguard, Arambol Beach, Miramar, Morji, boss mare, are boss re, Morji, Sinkeri, Kalangud, Wagator. Department says nil. Home Department says 7 deaths. This is the failure of coordination. Makadista je dristi je ha is a big scam. We require a judicial inquiry into this scam. Speaker sir, inga kotyani poishe 256 crores. तारीख पे तारीख वाढवत आसा दिस इज लायक GMR मॉडेल सेम कसिनो मॉडेल और सेम मॉडेल सरकारालो हे लोकां थिंगा लोक प्रश्न कितें तुजो प्रश्न will the honorable minister तू सांगता नील होम डिपार्टमेंट म्हणटा प्रश्न ना तुजो प्रश्न आसा जाल्यार एल्टन डिकोस्टा inquiry एल्टन डिकोस्टा स्पीकर सर तुमचो प्रश्न कितें आसा माझो प्रश्न ना inquiry under the retired high court judge speaker sir एल्टन डिकोस्टा inquiries आहे under retired high court judge बस बसून घे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाचता ताका धाडला ते मातशे स्वतः प्रश्न आसा? वाचून घेवचे स्पीकर सर एकूच मिनिट सोंपयता ताणे परत तांकां संवय जाल्यार स्कॅम दाखोवनी खंयचो स्पॅम तो अरे स्कॅम तो you are renewing the contract but तू उलयत कितें you are renewing the contract when equipment is not there the bill युरिया लेमाव बसून घे bill सगळी दिताय ताका बसून घे आन्सर घे हो शो मस्ट गो आन्सर घे न्ही तुका हेच ते तो हिंगासतो उलयतालो तुका प्रश्नाचे उत्तर जाय काय नाका? तुका प्रश्न केस गेलो चेंज जालो दिस शो मस्ट गो अपोजिशन लीडर युरिया लेमाव तुका प्रश्नाचे उत्तर जाय काय नाका स्पीकर सर ताणे पहिल्याच प्रश्नान ताका उत्तर दिलें 7 पुलीस स्टेशनान दिल्ले आसा 7 आमी सांगता मान्य ताका परत एक्सप्लेन केलें की दिट इज बिफोर 7 in the morning आफ्टर 7 in the evening that is a पयलीं त्या failure. टायमार ना आनी हांगा ताणें जो प्रश्न उलटो घाला तेन्ना ताका हांवें सांगलें की 7 सकाळी ते 7 सांजचे आमचे लायफ गार्ड थंय आसता एबसेंट नासता म्हणून नील घाले म्हणून आतां हें समज ताका कळना जाल्यार हांव कितें करूं न्ही यस एल्टन डिकोस्टा there are cases here Elton reported Dicosta, प्रश्न जो- that this particular case this is of Kerry Elton you Dicosta, check the प्रश्न- सर आय time एम नॉट आर्ग्युइंग Elton Dicosta, तुजो हियर प्रश्न- your lifeguards were not present lifeguards were not present there कार्लोस हेरेरा तुजो प्रश्न स्पीकर सर विचार ताजो पॉयंट सारको आसा जाल्यार घेतलेत आमी विचार. अशें न्ही की बट तो असो दाखोवंक सोदता
की सरकाराक दोतोराक Yes, sir. सीएमा कोणाक पडिल्लेत ना आपल्या एकट्याक पडला अशें Sir, or reply or place kota on the house. This is at एजंटी कोस्टा 115. तुझो प्रश्न Empower 115 Opposition at leader. Kerry. आणि झाला 3 प्रश्न झाले तुमचे एक मिनिट 10 reply दिलो. Yeah, answer- I'm answer placing तुका नाका these two शिरकाय. deaths during that 7 a.m. and 7 एजंटी कोस्टा तुझो प्रश्न check कर. रिट्रीवल रे ती ती काढलो सरेरा बॉडी सर काढलो सरेरा स्पीकर सर काढलो सरेरा तुझा प्रश्न सर हेच ना प्रश्न ना तुम्ही पळयतात GNH